मुख्यमंत्री आणि विजय दोघूय सध्या एकामेकाच्यो लोकायुक्ता मुखार दिल्ल्यो मालमत्तेच्यो एफिडेविट उस्तूंक लागल्यात। वाद मुख्यमंत्र्याचे दोडा मार्गावेले नवे प्रॉपर्टी वेल्यान सुरू जाल्लो। मुख्यमंत्री म्हणटा आपणे घेतल्या खरी, तातूंत चूक कितें? प्रमोद सावंताची मालमत्ता खंय रुलिंगात आनी जीएसआयडीसीचेर आसतना वाडली आनी विजयाची खंय मंत्री आसतना उणे जाली, वेल्यान लायबिलिटी वाडली। 2007 ते 2012 I am a defeated candidate. I was a defeated candidate. I was not elected. Defeated आशिल्लो हे नात्यान म्हाका धंदो करपाक टायम मेळ्ळो। 2017 म्हजे एसेट जाले 14.75 crores. 25च्यान 25.12 14.75 जाले आनी लायबिलिटी वाडली 7.35 crores जाली। इन 2019 17 ते 19 पर्यंत I have been a minister. So war period is the important period. Now my assets stand 13.38 crores. They have decreased from 2017. And my liabilities have increased and they have become 7.95 crores. This is my position. Now during the period from 2012 to 19, गेल्या 7 वर्षां, I am an elected legislator. I have spent time in public service. This perhaps has given me less time for my professional life. As such, there is a decrease in my wealth. आजे एफिडेविटाचेर जे कितें उलयल्ले पळय आमी, ते एफिडेविटाचे टायमाचेर तो निवडून आयिल्लो आनी तो रुलींग पार्टीचो जीएसआयडीसीचो चेअरमॅन आसलो, नाजाल्यार स्पीकर आशिल्लो। इतले मजगती काँग्रेसीनूय नेट लायला। गोंय आनी गोंयकार खंय रीण भरवण आनी मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी घेत सुटला। काँग्रेस ताचे आमदारकी आदले आनी आताचे प्रॉपर्टीचे लिस्ट मागता। आनी आमदार जावचे पयलीं कितले प्रॉपर्टी विकती घेतल्यो आनी तूं आमदार जातकर कितली प्रॉपर्टी विकती घेतल्यो त्योय तुवें कर। आनी तूं ह्यो प्रॉपर्टी विकती घेतात पूण गोंयच्या जनतेन तुका पॉप्युलरली आयज तुका नांव सुद्दां तेणी वेगळें दवरलां, प्रॉपर्टी सावंत म्हणून। गोंयचे मेन इश्यू पडले कडेक। सध्या एकामेकांची प्रॉपर्टी वेल्यान उणी दुणी उस्तप चल्ला, तरी विजयान मुख्यमंत्र्याक म्हादयच्या नांवान निमाणे एकचाराचे शिनाल दिला ते अशें। लेट इज नॉट डायवर्ट टॉपिक्स। ताणें कोणाक फटींग म्हणलो, ताणें फटिंगाचो बापूय, फटिंगाचो आजो, हें तें फुडलें हांव आजो बिजो म्हणूंक वचना। आमी एक तरुण पार्टी। लेट इज कीप इट टू दीस ओनली एंड लेट इज नॉट कॉल नेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हें सगळें उलयतना वायट इतल्यान दिसता। हें सगळें आसून फाल्यां कर्नाटकाच्या विरुद्ध जर झगडटा आमी म्हादयक, जाल्यार आमी एक आसूंक जाय। थंय आमी एक आसा। काल तूं आमकां गाळी मारता, आज तुजो कोर्टान आदवोगादूच येना थंय। हें सारकें? सरकार गोंयचो कोणा बरोबर आहा? प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी शिरीष कुंकळकार।